लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 18 ओळ 9 15. आपण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचेर स्पात येवन आसलेल्या आणि हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेसून ही ओपार सांगली. एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करूंक लागलो: देवा, हांव हेरा मनशां बरी लोटकार, अन्यायकार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावट्यां उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो: देवा, म्हजी पातक्याची काकूट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलो सावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनीकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच सुवार्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमचे मुखार आज दोग मनशांची जिणे कथा देवा मुखार कशी उगडापी जाली म्हणल्या विशयांत आयकूंक मेळटा. रशियाचो राई फ्रेडरिक ओर्तो एक दीस आपल्या राजवटकींत आसच्या एका जेलाक तो गेलो. थंयसर जायते बंदी वंत जाल्ले कैदी आसले आनी हर एकल्या कडेन तो वैयक्तीक रितीन वेता आनी तांचो विचार करता. आनी हर एकले म्हणटात: हांव निरपराधी, हांवें कितेंच करूंक ना, म्हाका बेश्टें तरी हांगासर घाला. म्हणलें निरपराध्यांची उतरां ते उलयले, उसारले. मुंदरून येता आसतना निमाणें एका कुडाक तो पावलो आनी थंयसर एकलो व्यक्ती आपले हात बांदून तकली सकला घालून सासरलो. आनी वो राय गेलो आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो आनी विचारूंक लागलो: तूंय निरपराधी गी? आनी तो आपली तकली उखलून ताकाच पळोवन म्हणटा: ना, हांव अपराधी. हांवें जायत्यो चुकी केल्यात आनी म्हज्या चुकीक लागून हांगासर म्हाका शिक्षा फावो म्हणलो. आनी तक्षण राय वार्डान ते आसल्या कडेन आपयता आनी म्हणटा: आळे, व्हडलो कैदी, वो व्हडलो सोरवो, व्हडलो अपराधी, हाका हांगा तावनू भायर धाडा. हाका भायर धाडा. कित्याक हो हेरांक पाड करच्या पयलें हाका हांगा तावन भायर धाडा म्हणून तो फर्मान दिता. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक सांगता: देव कालत्यांक उंच उबारता, गरव्यांक सकला घालता. देव कालत्यांक उंच उबारता आनी गरव्यांक सकला घालता. मोरी मायेचें सुती गायन थंयसर ती म्हणाली: गरव्यांक ताणें सकलांक घाला, किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारला. गरव्यांक ताणें सकला घाला आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारला. तर आज आमचे मुखार देवाचें उतर दोग व्यक्तींचो मनोभाव, तांची साल समकण देवा मुखार कशी आसली आनी देवान तांकां कशें नितीवंतपण दिलें तांच्या मागण्याक म्हणल्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. बसुबीत रितीन आयचें उतर आमकां सांगता: दोग जण व्यक्ती
देवळाक गेले. एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. ते एका देवळाक गेले, 2 देवळांक न्ही, एका देवळाक गेले. आणि ते विविध जातीचे न्ही, एकाच जातीचे जुदेव कुळयांचे. ते जुदेव जावन आसले 2 जण. आणि न्हय 2 देवांक मेळोवंक ते गेले सांगता, पूण एका देवाक ते मेळोवंक गेले. आणि थंयसर तांची जिवीत कशें उगडापें जाता पळया. पयल्या सुवातेर फारिजेव निट्ट उबो रावन आपणा इतल्या अशें मागणें करूंक लागलो. निट्ट उबे रावलो. कितें म्हणालो? ताच्या विशयान उलोवंक लागलो की ना, आपणाकच ताणें अन्येकल्या कडेन आसल्या सुंगागरा कडेन तो तुलन करता आनी म्हणटा, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुडकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळे म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो फारीक करता. भाव भयणीनो, तुमी तुमच्या पिडेक लागून धाकटेरा कडेन गेल्यार त्या धाकटेरा कडेन तुमी हेरा मनशाची पिडा सांगतात की? हेरा मनशाची पिडा सांगल्यार तुमकां भलायकी दिवंक ताका साध्य जाता की ना? तुमी धाकटेरा कडेन वेता आसतना तुमची पिडा तुमी सांगात आनी त्या पिडाक तो वखद दिता तुमकां. हेरांच्या पिडेक तुमकां वखद दिल्यार तें सारकें जायना. हांगासर वो फारिजेव तुलन करता, हांव हेरां बरी न्हय, हांव प्रद्वारी न्हय, हांव कुणीगार न्हय, देखून तुका हांव अर्गां दितां. भाव भयणीनो, ताणें हांगासर सांगच्यान सत आसा म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक त्या फारिजेवांचो पाठताळ पळयता जाल्यार ते एक शिस्तीचे मनीस. ते बऱ्या रितीन आपलो धर्म पाळटाले आनी तशेंच हेरांक कितें शिकयताले. आनी अशें आसतना तांची साल संकण तांच्या भावार्थांतय कशी सडीत उगडापी जाली. ते तांणी आसले कायदे आसच्या बरी पाळचे सोड न्हू, ताच्या की सडीत ते पाळटाले. ती तांची एक्स्ट्रा उर्बा म्हणीत. आनी हांगासर पळयत वता सांगलां, हप्त्यान 2 फावटी ते उपास करताले. म्हळ्यार सोमार आनी ब्रेस्तारा दीस ते उपास करताले. पूण जुदेव धर्मांत जुदेवांक वर्सां 1 फावटी मात उपास करूंक आसलो, पूण हे हप्त्यान 2 फावटी उपास करताले. आनी अशें तांचे सर्तीक उर्बा, सर्तीक देवस्पूण दाखयताले. आनी सांगातस, आदायांतलो 1 वांटो देवळाक दिवचें तें आसलें. पूण हांगासर हो फारिजेव सांगता, ताच्या जिवितांत आसल्या आदायांतले सगळें तो देवाक दिता. पण एक्स्ट्रा उर्बा, एक्स्ट्रा संगत्यो ताणें आचार सुंच्यो पाळच्यो तो देव मुखार लिस्ट करून दवरता. एक कूस जाल्यार अन्य कूस तुमी पळोवप येता. सुकागार म्हणटा आसतना भाव भयणीनो, ते सूंक वसुली करचे मनीस. कोणाचे? ते सुंकागार आपणाच्याच लोकांचे सूंक वसुली करताले. वसुली करून कोणाक दिताले? वसुली करून रोमागारांक ते दिताले. रोमागार जुदेव लोकांचे थोड्यांक धरून तांच्या मुखार सूंक तांच्या लोकांतून वसुली करूंक तांकां नेमी येताले आनी ते फायदो जोडटाले. आनी ह्या सुंकागारांक तासोच लोक द्वेशितालो, केणटालो, परगट रितीन शेण उलयतालो. आनी अशें ते तांच्या जिवितांतूनच तांकां भायर घाल्लेले तशें आसले. परगट पातकी म्हणटात, पब्लीक सिनर्स म्हणून उलयताले. असलें जिवीत तांचें जावन आसलें. आनी हे सुंकागार तांच्या कोशेरदांत, तांच्या अंतस्करणांत तांकां भोगतालें की आमी केन्नाच पयस नांव
मनशातान पयस आसांव जाल्यार पूण देवातान खंडीत पयस ना म्हणलें ती एक आशा तांचे थंय आसली कोण ना. आनी त्या आशेन भरिल्लो एकलो सुंकागार आज देवळांत येवंक फावो जालो. तो मुखार सरलो, धैर्यान मुखार सरलो. तो देव तरी म्हाका पयस करचो ना, हांव ताचे थंय येता. हांगासर पळया, तो पयलें देवा सरशी तो आयलो. आयल्या उपरांत कितें करूंक लागलो, पयस रावलो. ना फावो म्हूण ताका भोगलें. देवाक हांव जाय म्हूण ताका भोगतालें भोवशा. आयलो तो जाल्यार लागीं येवंक तो आयतो जालो ना, पयस रावलो म्हूण देवाचें उतर सांगता. उपरांत कितें जालें, ताका ताचीच म्हणली शेम आसली, लज आसली. आपली तकली वयर उखलूंक तो सोंकलो ना, तकली सकला घालता म्हूण देवाचें उतर सांगता. आनी कितें करता, आपलें हर्तें बडयता. आपल्या काळजान जावचे ते आटाविटे, त्या मनशाचे ते तिरस्कार सगळे ताका बघून आसचे ते वारे वादळ, ते कितें जाता ज्या जिवितांत तें तो आपडटा आनी हर्तें बडोवन तो सांगता, देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. इतलेंच हांव मागता, दुसरें कांय मागिना. भाव भयणीनो, ताणें आपणाची पिडा सांगली देवाक. आपलें म्हूण ताणें अर्पिलें. कोणाची ताणें पर्वा केली ना, कोणाची ताणें आपलें जिवीत तुलन करूंक ना, पूण आपणाकच आसा तशें देवा मुखार ताणें दवरलें. कशें खालतीकाय आनी निमाणें बसोबीत रितीन देवाचें उतर सांगता, जेजूचें उतर सांगता. हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. पळया, देव आचे ते चड संतोषलो न्हय त्या फारिजेवाचेर. तर भाव भयणीनो, आज आमी देवा मुखार सदांच येता. देवा मुखार येता आसतना आमी कोणाक हाडून येता? आमी आमकांच हाडून येता गी, वा आमी हेरांचे मिस्टेक्स, हेरांची पातकां आमी हाडून येता गी? ते एक सवाल आमच्या जिवितांत आज येवंक जाय, ते दसूंक जाय. हांव खंयसर आसा, देवा मुखार हांव कसो येता, म्हजो मनोभाव कसलो, म्हजी साल कसली, म्हजें समर्पण खंयच्या रितीचें आसा. आज ते आमच्या दोळ्या मुखार उगडापे जावंक जाय. ते दाडा देव म्हाका आयकता गी वा ना म्हणलें खंडीत आमकां समजतलें. पापा फ्रांसीस ह्या वाचपाचेर नियाळ करून तो सांगता, क्रिस्तांवाची लक्षणां 3 आसात आनी ती चड अति गरजेची. आनी कोण ताका चड गमन दिता तो देवाक बेगीनच मानता. आनी तो म्हणटा, पयले सुवातेर धैर्य म्हणलें आसूंक जाय. हावेलाची सांत रे सांगता, सर्व संगती धैर्यान फुड करच्यांत आसची. सर संगती धैर्यान फुड करचे संगतींत आटापून आसा. ओ पापा फ्रांसीस सांगता, तुमचे तें धैर्य आसूंक जाय. पयलें लक्षण, कोण धैर्यादीक ना तो मेल्ल्या मोड्या बरीस, कित्याक ताचें तें उर्बा ना. कोणा थंय धैर्य आसा ताचें तें उर्बा आसा, आनी ती उर्बा ताका जायनातल्या संगती थंय पावोंक शकता. आनी हाका लागून जर तर आमचें तें धैर्य आसा जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकतले. हांव कोणाकी मुखार मेळोवंक आमी शकतले हांव, आनी अशें आमच्या जिवितांत कितें घडूंक जाय तें घडोवंक साध्य आमी करतले. आनी तो सांगता, धैर्य प्रमुख. ताका लागून तुमी निराशी जायनाकात तुमच्या जिवितांत. ह्या सुंकागारान धैर्यान ताणें ताकाच भरलो. धैर्यान तो उठलो त्या सुंकाच्या काट्यात आनी देवा सरशी देवा कडेन मागोवंक तो आयलो. तसलें सुरविलें धैर्य ताका देवा थंय खूब उपकारलें.
धैर्यान तो आयिल्ल्या वरवीं तो देवा मुखार पावलो. तुमच्या जिवितांत पयलें धैर्य आसूं दी. ह्या फरिजेवाकय धैर्य आसलें, खंडीत जावन ताका धैर्य आसलें. कित्याक तो एक शिस्तीचो मनीस, आपणाचें जिवीतच देवाक समर्पिल्लो व्यक्ती, कायद्या पाळच्यांक समर्पिल्लो व्यक्ती जावन आसल्यान ताचें तें खंडीत जावन धैर्य आसलें. धैर्य आमकां येवंक जाय म्हणलें दोगूय जण आमकां शिकयतात. दुसऱ्यान पापा फ्रांसीस सांगता, आमचें तें कालतेपण आसूंक जाय. हें दुसरें लक्षण क्रिस्तांवांचें. आनी कितून म्हणसर आमचें तें कालतेपण आसा, तितून म्हणसर आमचें तें सत आसा म्हूण आमी दाखयता. सैतान सयत कालतेपणांत आसलेल्या व्यक्तींक भियेता, तो फोण धांवता, ताचें तें रावूंक सोंसूंक जायना. कालतेपण आविलाची सांतेरे सांगता, सतांत चलचें, वॉकिंग इन ट्रूथ. कालतेपण तिचे प्रमाणे ती सांगता आनी की मुंदरून, कालतेपण तुका तुजे अस्कतकाय आसा तशें स्विकार करूंक आनी तुजी तालेंताय आसा तशें स्विकार करूंक तुका कुमो करता. हें सतांत आसचें, वॉकिंग इन ट्रूथ. कालतेपण म्हळ्यार हें. हांगासर फरिजेवाचें कालतेपण कितें? फरिजेवान कालतेपण दाखोवंक ना, ताणें आपलें व्हडपण दाखयलें, वर्तेपण दाखयलें. हांव तें करता, हांव हें करता, हांव तांचें बरी न्हय, हांव हांचें बरी न्हय. पळय, आपलें व्हडपण ताणें परगट केलें, देवा मुखार व्हडपण ताणें उसारलें. ताका विरोध जावन कालतेपण सुकांगरान पासारलें. पयस रावलो, आपली तकली ताणें सकयल घाली, हरतें बडोवन तो विळाप करून उलो मारूंक लागलो, देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हणजे ताणें आसलें आपलें जिवीत आसा तशें स्विकार केलें, कोणाकच ताणें तुलन करूंक वचोंक ना. भाव भयणीनो, दुसरें लक्षण फरिजेवांतय पळोवंक मेळों ना, पूण सुकागारांतय पळोवंक मेळ्ळें. आनी हें पापा फ्रांसीस दुसऱ्या रितीन क्रिस्तांवांतय आसूंक जाय म्हूण तो दाखयता कालतेपण. आनी तिसरें, देवाचो अनभोग, खासगी अनभोग. कोणाक देवाचो खासगी अनभोग मेळटा? कोण देवाक आपणाकच आसा तशें तो दिता, ताका देवाचो अनभोग जाता. आनी कोण आपणाकच आसा तशें देवाक दिना, ताका देवाचो अनभोग मेळना. तो आपल्या चिंतपाचो अनभोग जोडटलो आनी वेतलो. आनी हांगासर आज नितीवंतपण कोणें सोडलें? देवा मुखार चड कोण तो मानवालो? फरिजेव वा सुकागार. सुकागार आज देवा थंय चड मानवालो. देव ताचे थंय चड संतोसलो. देवान ताका शांती दिली निमाणे. कित्याक? ताणें तक्षण आपलें पण स्विकार केल्ले वरवीं, आपणाकच संपूर्ण रितीन देवाक दिल्ले वरवीं देव संपूर्णपणे ताचे थंय आयलो. देवाची शांती ताचे थंय वस्ती करूंक लागली. आनी तो चड सुखेस्त जावन संतुश्ट जावन तो गेलो आनी एकलो दुखेस्त जालो. कित्याक? ताणें आपणाकच देवाक दिवंक ना, पूण आपणेपण ताणें परगट केलें. आपणेपण परगट केलें. आनी अशें फरिजेवाक देवाचो अनभोग खरेपणी जावना, पूण सुकागाराक देवाचो अनभोग जालो, खासगी अनभोग जालो. आनी अशें देवाक तो लागीं जालो. तर आज भाव भयणीनो, आयची शुभ वर्तमान आमकां ही 3 लक्षणां आमच्या जिवितांत आसा करूंक उलो दिता. पयले सुवातेर देवा मुखार तूं येवंक जाय, सदांच येवंक जाय. आमी देवाची भुरगीं आनी देवातान पयस वेचें लक्षण आमचें न्हय. देवातय आमी सदांच येवचें. देवा कडेन आमी येजेस आनी हेच देव सदांच आशेता. आनी हेजेस जाल्यार आमचें तें सदांच धैर्य आसूंक जाय. आनी कितून म्हणसर धैर्य आसा, तितून म्हणसर आमची मेटां फाटी वेचिनान मुखारच वेतेली. देवा मुखार आमी सदांच येवंक जाय. आनी दुसरें, देवा मुखार सदांच आमी कालते जावन रावूंक जाय. कितले चड आमी कालते जाता, तितले चड देव आमकां उबारता. आमच्या सालत्या जिवितांत पळया, आमी कितले चड कालते जाता आमच्या भाव भयणी थंय, तितले सळावळ, तितले एक येवकार मागची लक्षणां आमकां दिसून येतात. आमी चड मोगाळ जाता हेरांक. हेर आमकां चड स्विकार करतात. कित्याक?
एक खालतो मनीस ताचे कडेन उलोवं येता, ताचे कडेन आमी रावूं येता, ताचे कडेन आमी संबंद दवर येता म्हणले ती चिंतना खरी एकल्या मनशाक तें पसंत जाता. तशेंच देवा मुखार येता आसतना भाव भयणीनो आमी सदांच खालतें जायचें, आमचें ओडपोन पासारूंक न्हय. आमी हेरांचे कंप्लेंट्स हेरांचे पातकां हाडून देवाक सांगच्यांत न्हय, आमचें खालतेंपण आमी आमकांच आसा तशें देवाक मुखार परगट करचें, खालतेपणांत दिमी मोडचें. आनी तिसरें जावन भाव भयणीनो देवाचो अनुभव आमी जोडचो, देवाचो अनुभव आमी जोडचो. कितून पर्यंत 100% तूं देवाक दिताय तितल्या मापान देव तुजें तें खंडीत येता, खंडीत येता आनी देव ताचो अनुभव तुका खंडीत दिता. हें सत तुज्या भावार्थी जिणेंत तुवें सदांच भोगूंक जाय. जर तर तुका तसलो अनुभव मेळनासल्यार आज तुजें जिविताचो विमर्श कर. तूं खंयसर चुकोवन आसाय, तुज्या जिवितांत कितें चड बरलां कितें उणें जालां ताचो विमर्श कर. खंडी जावन तुज्या जिवितांत सुखागराची लक्षणां, पापा फ्रांसीन दिल्लीं 3 लक्षणां खंडीत जिवाळ जातली. देवाचो भुरगो जावन जीवन तुका साध्य जातलें. हीच कृपा देव तुमकां आनी आमकां हर एकल्या फाव करून दी म्हूण मागया. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसारांची सूख दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची गुणां पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कृपेवंत स्त्री. प्रत्येक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. माहिती आत्मीक दोंगर सोडूंक शिकयता, एका निजा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिणेक सावेक मारूंक आदार लाभयता, दुस्मानांक राखण दिवून सर्गाक पावयता. जिणेचे सांजेर वरतू सोम्याचे सत्रेन, जोडून दितो सूख सर्गीचे. कार्मेल माहिती आत्मीक दोंगर सोडूंक शिकयता, एका निजा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिणेक सावेक मारूंक आदार लाभयता, दुस्मानांक राखण दिवून सर्गाक पावयता. संपदले बापा संपदले, सोडवणेचे हे काम संपदले. संपदले बापा संपदले, तुवें दिल्ले हे काम संपदले.
एकल्याच पुताक तुझ्या संवसाराक धाडून दिलो देवाची शिर्डी जावन पुताक भेटोवन दिलो ताचेर पातयेतेल्या सासणीक जिवीत दिले तुझ्या हातान बापा म्हाकाच भेटोवन दिता स्वीकार कर तूं बापा तुजी खुशी पाळटा मोरणाचे जैत व्हरून बापा राखोन आसा पूर्ण जीवन जावून सर्गी राजाक येता संपदले